फोंडा पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजप आनी आम आदमी पक्षान आपापलो उमेदवार जाहीर केला। सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हाचो चलो रितेश नायकाक भाजपान उमेदवार म्हूण जाहीर केला, जाल्यार आपान गितेश नायकाक उमेदवार म्हूण जाहीर केला। मजगतीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी रितेश नायकाक परबीं भेटयली। तशेंच ताच्या वावराक लागून उदरगत, स्थिरताय आनी बऱ्या प्रशासनाक आनी घटमूट जातले असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो। पणजे शारांत रस्त्या कुशीकच्या बॅरिकेड्साचेर कसिनोच्या जायराती दिश्टी पडटात। ह्यो जायराती बेकायदेशीर आसून तांकां पणजी महापालिका वा पुलिसांनी लेगीत परवानगी दिवंक ना। तशेंच पणजी महापालिकेक ह्या जायरातींतल्यान एकूय पयसो मेळना। आरटीआय पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनो हाका म्हायती मेळ्ळा। ह्या बेकायदेशीर जायरातींचेर कारवाय करपाची मागणी पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोन केल्या। एकोशीतल्या एका बालवाडीतल्या उज्याच्या प्रकरणात प्रशासनाची धक्को दिवपी गजाल उक्ताडार आयला। ह्या घडणुकीची कितलेशेच दीस जाले एफआयआर दाखल जावंक ना, तशेंच खंयच्याच दुबाविताक अटक जावंक ना। ल्हान भुरग्याच्या सुरक्षे विशीं गंभीर प्रश्न उपरासल्यात। जमनीच्या वादाक लागून ही घडणूक घडल्या असो दुबाव आसा। ह्या घडणुकेचेर बेगोबेग खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। गोंयांतल्या गुन्यांव फाट्यान ह्या व्हड कारवायेक लागून देशभर पातळिल्ल्या ऑनलायन एस्कॉर्ट आनी शेंदळकी वेवसायाचे रॅकेट उक्ते जाला। ह्या संदर्भात 3 आरोपीक अटक केल्या आनी 22 अश्लील वेबसायटी ब्लॉक केल्यात। ह्या रॅकेटाचो मुखेल मास्टरमाइंड कर्नाटकांतलो आसा अशें उक्ताडार आयला। ही केस नेमकी कितें? गोंय गुन्यांव फाटो आनी सोशल मिडिया मॉनिटरिंग सेल ह्याच्या संयुक्त कारवायेंतल्यान एक व्हड प्रकरण उक्ताडार आयला। ऑनलायन एस्कॉर्ट सेवांच्या नांवान देशभरात शेंदळकी वेवसाय चलोवपाचो एक गट पुलिसांनी सोदून काडला। ह्या कारवायेंत एक लॅपटॉप, 4 मोबायल फोन आनी एस्कॉर्ट वेबसायटी कडेन संबंधित पुरावे जप्त केल्यात। तशेंच आरोपी गुगल पे आनी UPI वरवीं पयशांची अदलाबदल करताले अशेंय चौकशेंतल्यान स्पश्ट जालां। गोंय शालांत मंडळान 10 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारी मजगतीं घेतिल्ले 12वेचे परीक्षेचो निकाल शेनवारा 21 मार्चाक सांजेच्या 5 वरांचेर जाहीर जातलो। ही परीक्षा 20 केंद्रांचेर जाल्ली। कला, वाणिज्य, विज्ञान आनी वेवसायीक फाट्यान मेळून 17,283 विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिल्ली। परवरेच्या गोंय शालांत मंडळ इमारतींतल्या परिशद घरांत सांजेच्या 5 वरांचेर पत्रकार परिशदेंत निकाल जाहीर जातलो। तशेंच सगळ्या विद्यालयांक त्यांच्या लॉगिनाचेर 25 मार्चा उपरांत एकवटीत निकाल उपलब्ध जातलो अशें मंडळान कळीत केलां।
काणकोणच्या गुळे गावात संवसार पाडव्या निमतान एक आगळो वेगळो पारंपारीक उत्सव व्हड उमेदीन मनयलो। काणकोणच्या दर्यादेगेर सावन सुमार 5 किलोमीटर उंचायेर आशिल्ल्या दोंगुल्लेचेर जाल्ल्या ह्या उत्सवात भुरगीं तशेंच जाणटे मेरेन सगळ्यांनी ह्या धार्मीक कार्यांत उमेदीन वांटो घेतलो। घरगुती गॅस सिलिंडराचो उणाव ना देखून लोकांनी हुस्को करचो न्हय अशें मंत्री दिगंबर कामत सांगता। घरगुती गॅस सिलिंडराचो उणाव ना, मात वेवसायीक गॅस सिलिंडराचेर सध्या कांय निर्बंध आसात। हे विशीं सरकार बेगीनूच उपाय करतले अशें मंत्री कामत हांणी सांगलें। मजगतीं कांय लोक प्री बुकींग करिनासतना गॅस कार्यालयां सामकार गरजे भायर गर्दी करतात। हाका लागून एजन्सीक गॅस सिलिंडर वांटप कठीण जायत आसा अशेंय मंत्री कामत हांणी सांगलें। नवी मड्डी तिळामळ वाठारांतल्या सर्वे नंबर 25/13 बेकायदेशीर बांदकामाक लागून मुखेल रस्तो बंद जाल्ल्यान नवी मड्डी तिळामळ वाठारांतल्या थळाव्यांनी शेल्डे पंचायती सामकार आंदोलन सुरू दवरला। बिरेस्तारा ह्या आंदोलनाचो तिसरो दीस रस्तो आडवल्ल्यान लोकांक यो वच करपाक बरेच त्रास जातात। ह्या बेकायदेशीर बांदकामाक लागून गांवांत वचप आशिल्लो एकूच रस्तो बंद जाला। आमचो रस्तो आमकां जाय अशें म्हणीत थळाव्यांनी आंदोलन सुरूच दवरला। आमच्या घराकडेन वचपाक आमकां परतून रस्तो सुरू करचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या। मजगतीं आमचो बांदकामाक विरोध ना, पूण संबंदीत बिल्डरान उदरगतीचें काम हातीन घेवच्या पयलीं रस्त्याची योग्य सोय करून दिवची म्हूण थळाव्याचें म्हणणें। गोंयकारांचो मोग भाजप पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी पक्षाच्या हेर फुडाऱ्यांच्या विश्वासा लागून आपूण मुख्यमंत्री पदाची 7 वर्सां पुराय करपाक शकलो। ह्या काळात जायतीं कामां आनी सकारात्मक बदल हाडपाक शकलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। म्हजें घर, मुणकार घर आनी शेतकी संरक्षण कायदो फुडाराक लोकांक फायदेशीर थारतलो अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। मजगतीं मुख्यमंत्री पदाची 7 वर्सां पुराय केल्ल्यान मुख्यमंत्री सावंताक सांखळे लोकांनी परबीं भेटयली। राज्य सरकारान इलेक्ट्रीक गाडयां खातीर अनुदान दिवप बंद केल्ल्यान इलेक्ट्रीक गाडयांची नोंदणी उणी जाल्या अशें कळटा। अनुदान बंद केल्ल्या उपरांत विक्री उणी जाल्ल्याचें येरादारी खात्यान जारी केल्ल्या अहवालांतल्यान सामकार आयला।
दिल्लीतल्या कालिंदी कुंज हांगा यमुना न्हंयतल्या धक्कोदायक दृश्य मुखार आयला। न्हंयच्या उदकाचेर दाट आनी विशारी फेस वयर तरंगतना दिसलो। तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण बुरशें उदक आनी औद्योगिक प्रदूषणा खातीर ही परिस्थिती निर्माण जाला अशें म्हणटात। कांय भागांत तर हो फेस गुलाबी रंगाचो जाल्ल्यान गंभीर चिंता लोक व्यक्त करपाक लागल्यात। न्हंय निवळ करपा खातीर कठोर पावल उचलण्यात येतलें अशें प्रशासनाचेर आतां दबाव वाडत आसा। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणी बिरेस्तारा अयोध्येक भेट दिली। तिणी श्री राम जन्मभूमी देवळाक प्रार्थना केली। राष्ट्रपतीन रामलल्लाची पूजा आनी प्रार्थना करून आशीर्वाद घेतलो। तांच्या भेटी दरम्यान सामकी स्ट्रिक्ट सुरक्षा व्यवस्था दवरिल्ली अशेंय मुखार आयला। लोकप्रिय गायक विशाल मिश्रा हांणी मध्य प्रदेशांतल्या उज्जैनाक भेट दिली। तांणी थंयच्या प्रसिद्ध महाकालेश्वर देवळाक दर्शन घेतलें। ताच्या ह्या भेटीचें मुख्य आकर्शण म्हणल्यार उपस्थित रावन पळोवप ती पवित्र भस्म आरती। फांतोडेर ही जावपाची ही विधी एक दिव्य अनुभव मानलो वता। पारंपारीक वेशभूषेत सजून विशाल मिश्रादेव शंकराचो आशीर्वाद घेतना दिसून आयले। गुजरातात नर्मदा जिल्ह्याक जावपाच्या उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमाची तयारी पूर्ण जाल्ली आसा। ही तीर्थयात्रा 19 मार्चाक सुरू जावन आनी म्हयनोभर चलतली। ह्या परिक्रमेक देशभरांतल्या व्हडा संख्येन भावीक सहभागी जावपाचे आसा अशी अपेक्षा आसा। प्रशासनान आरोग्य सेवा, स्वच्छ पिवपाचें उदक आनी मूलभूत सुविधांची वेवस्था केल्ली आसा। स्नान घाटाचेर उजवाड वेवस्था आनी सुरक्षीत वेवस्थे बरोबर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय योजना सुद्धा लागू करपाक लागलात। पंजाब सरकार संपूर्ण राज्यात क्रीडा संस्कृती बळकट करत आसा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान हांच्या नेतृत्वाखाला सुमारे 13,000 गावांत आधुनिक क्रीडांगण बांदपाच्या योजनांचो शुभारंभ करपाक आयिल्लो आसा। गांवाच्या पातळेचेर तरुणांक क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून दिवप ह्या योजनेचें उद्दिश्ट आसा। ह्या खातीर तरणाट्यांक शारिरीकदृष्ट्या दृढ, शिस्तप्रिय आनी एकाग्र रावपाक मदत जातली अशें तज्ञांचें म्हणणें। हो उपक्रम व्यसनमुक्त पंजाब हे ध्येय साध्य करपा खातीर पूरक थारतलो अशी अपेक्षा आसा।
छत्तीसगडान रायपूर हांगा बुरशे उदकाच्या शिवरेजी खातीर वेवस्थे संबंधित एक दुर्दैवी अपघात 3 जाणांचो जीव गेलो. या खातीर स्वच्छता कामगारांच्या सुरक्षेबाबतची उपाययोजना विशीं गंभीर चिंता निर्माण जाल्ली आसा. हरदीप सिंग गिल हांणी घटनास्थळार भेट दिवन कठोर कारवाय करपाचें आश्वासन दिलें. संदीप पटेल हांणी घटनास्थळार धांव घेवन परिस्थितीचो आढावो घेतलो. ह्या घडीत घडणुके खातीर कोणाक जबाबदार धरपाचें हें निश्चित करपा खातीर चवकशी सुरू आशिल्ल्याचें प्रशासना कडल्यान मुखार आयलें. देशाच्या वेगवेगळ्या भागात फ्लू जावपाचे रोग वाडत आसात. हॉस्पिटलांत जोर, खोकली आनी थंडी आशिल्ले चड दुयेंती दाखल जातात. डॉक्टरांनी लोकांक मास्क घालपाचो आनी निवळसाण राखपाक सल्लो दिला. जाणटी आनी ल्हान भुरग्यांक धोको चड आसा. अधिकाऱ्यांनी नागरिकां कडेन लक्षणां दुर्लक्ष ना करपाचो आनी वेळेर वैद्यकीय मदत घेवपाचें आवाहन केलां. लोकांनी खूब उदक पिवपाक जाय, तशेंच डायरेक्ट सुर्याचो उजवाड टाळपाचो सल्लो दिला. डिहायड्रेशन आनी उश्णताय येवपाच्यो केशी वाडत आसात. दोतोरांनी हलके कपडे घालून वारंवार विसव घेवपाचो सल्लो दिला. भुरग्यांची आनी जाणट्यांची खाशेली जतनाय घेवपाची गरज आसा. गरजे भायर वतान भायर सरप ना. खूब उदक पिवप, बॉडी हायड्रेटेड दवरपाची गरज आसा. मानसीक भलायकेचेर जागृताय करपाचेर तज्ञ भर दितात. खास करून तरणाट्यां मदीं ताण आनी चिंतेच्यो केशी वाडत आसात. दोतोर नेमान व्यायाम करपाचो आनी फावो ती न्हीद घेवपाचो सल्लो दितात. इश्टा कडेन वा कावन्सिलराच्या कडेन उलोवन ताण वेवस्थापन करपाक मदत करूं शकता. नकारात्मक गोश्टीचेर चड लक्ष दिनासतना सकारात्मक गोश्टीचेर चड भर दिवपाक जाय. वेळार मदत मागल्यार भलायकेचो गंभीर समस्या आडोवंक मेळटात. दिल्लीतल्या पालम भगत साधनकर अशा एका निवासी बिल्डिंगेक उजो लागपाची घडणूक मुखार आयला. ह्या घटने खातीर स्थानीक रहिवाशां मदीं भंय पसरिल्लो दिश्टी पडलो. उज्याचेर नियंत्रण मेळोवपा खातीर उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो बेगीन घडणूक थळार पावल्यो. व्हड उजो लागिल्ल्या कारणान दळाक खूब संघर्श घेवपाक पडलो अशें मुखार आयलां. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी.
दिल्लीच्या मांडावली रेल्वे स्टेशनालागीं एक दुःखाची घडणूक घडल्या. एक भुरगो बुडून लागसरच्या उदकांत बेपत्ता जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. ह्या घडणुकेक लागून थळाव्या मदीं खूब भिरांत पसरला. बचाव पंगड तैनात केल्यात आनी सध्या सोद कारवाय सुरू आसा. कुशावती जिल्ह्याच्या केपें शारांत हॉटेल वेवसायिकांक गॅस सिलिंडरा खातीर खूब त्रास सोंसचे पडटा अशें मुखार आयलां. वेवसायिकांनी पयलीं स्टॉक घेवन दवरिल्लो तो सोंपिल्ल्या कारणान तांकां गॅसाच्या उणावाक लागून दिसाक 20,000 परस चड लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. सरकारान सिलिंडर दिवन आमची मदत करची अशी हॉटेल वेवसायिकाचें गाराणें आसा. ऑल गोवा स्टाफ इंटर कॉलेज फुटबॉल सर्तीची 5वी आवृत्ती नावेलीच्या रोझरी इगर्ज मैदानाचेर सुरू जाल्या. ही सर्त लीग स्वरुपा प्रमाण जातली. दिसभर मॅची खेळटले. निमाणी मॅच सांजे वेळार जावपाची आसा. खेळा रिपोर्ट लुसियो गोमसान ही सर्त अधिकृतपणान उक्ती जाहीर केल्या. डॉ. फ्रांसिस्को लोबो हाच्या हजेरीत ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. देवी शांतादुर्गा म्हापशेकर्णीचो गुलालोत्सव धारगाळे हांगा भक्तीन मनयलो. पारंपारीक उत्सवात वांटो घेवपा खातीर भक्त व्हड प्रमाणात जमिल्ले दिश्टी पडले. रंग, संगीत आनी धार्मीक उमेदीन वातावरण भरिल्लें. विधी आनी प्रसाद व्हड श्रद्धेन आनी उमेदीन लोक उपस्थित रावले. ह्या उत्सवात ह्या प्रदेशाचे गिरेस्त सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक दायज दिसून आयले. मोर्जीम हांगा पारंपारीक विधी आनी थळाव्या लोकांचो सक्रिय वांटो घेवन गुढी पाडवा उत्सव सुरू आसा. भक्तांनी पयलींच जमून ही पुजा केली. नव्या वर्साची सुरवात प्रार्थना आनी प्रसाद करून जाली. घरां आनी भोंवतणची सुवात सजयली. तातूंत समृद्धी आनी नवी सुरवात हाचे विशय दिसून आयले. कुटुंबातले आनी समाजातले लोक भक्ती आनी उमेदीन रिती रिवाजांत वांटो घेतिल्ले दिश्टी पडले.